दीस ब्रेस्तार जुनाची 12 तारीख 2025. पहिले वाचप सांब पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वोळ 15 तावन, अध्याय 4 वोळ 1 आनी वोळ 3 तावन 6 पर्यंत. भावा भयणीनो, आजून जाल्यारय मोइजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांचे मतीचेर तुवाल्याचें धांपण पडटा. पूण सोम्या तें पाटी परतल्या वेळार तें धांपण पडोन वता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचेंच काम हे म्हणयारपण देवान आपले दयेन आमचे अधीन केला आनी देखून आमकां अपधैर्य भोगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक धांपल्ली आसा जाल्यार नासाचे वाटेर लागिल्ल्यांक मात्र ती धांपल्ली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता तें आमचेच विशयान न्ही, बगार जेजू क्रिस्तच आमचो सोमी म्हणून आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हणून सांगत वता. कित्याक अंधकारांतावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 85 9 तावन 10, 11 तावन 12 आनी 13 तावन 14 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची भेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार नदर घालतलें. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्वर आमकां समृद्धी पाटयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वसून ताची वाड तयार करतलें. श्लोक. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. एक नवो उपादेस हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामांत देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वोळ 20 तावन 26 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्ट प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरेत. तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जरतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय.
आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांतला सजय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोंक वताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पेल्लें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तूं तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निर्तिकर्ता अधीन करीत आनी निर्तिकर्त तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतच हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता राग आनी बोगसणां विशयान शिकयता. जेजू सांगता, नियमां पाळूंक नीत आनी बरेपणाची गरज आसा. आमकां राग येताना जेजू जागृत सांगता, भावा भयणी तें राग दाखोवचें सारकें न्ही. देखून देवा मुखार काणीक भेटोवंक वताना राजी जायचें. कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच तुज्या भावा आनी भयणी लागीं राजी जा आनी तुमचे मदें आसचें ना समाधान सारकें करून घे. तो राग लांबय नाका. बेगीनसो तो समा कर. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजून आमकां बोगसिल्ले बरी आमी हेरांक बोगसूंचे. राग दवरचो बंदेंत आसले बरी. हो राग आमकां दुखयता. आमकां कोणातयपणी राग द्वेश आसा गी. जेजू आमकां बोगसून मुखार वचूंक आपयता.